त्या जॉब फेअरा खातीर हांगा उपस्थित आहात. त्यांच्या कार्यक्रमाच्या वतीने ह्या सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत. लास्ट इयर इट वॉज द फर्स्ट टाइम, सो खूप प्रेशर आसलो कशें जातले. खूप मेहनत घेतली. एकलस कन्सल्टन्सीची फूल टीम, सुजीत सिंग आनी फूल टीम हेंच्यांनी बऱ्यांतलो बरो वावर केलो म्हणून लास्ट टाइम आमकां सगळ्या बाबतींत यश मेळ्ळें. आयज सेकंड आमचो जॉब फेअर. गेल्या फावटी 25 कंपनी आसले, ह्या फावट 35 कंपनीज आसात. तुमकां सगळ्यांक ती लिस्ट आमी थंय प्लेस केल्ली आसा. खंयचे कॅटेगरीचे जॉब्स आसात ते दिसता तुमकां. सो ही सोय तुमकां चड कन्फ्युजन जावपाक जायना म्हणून आमी केल्या. प्रत्येक क्लासरुमान रेजिस्ट्रेशन कावंटर आमचो हांगा आसा. तांकां देवा कडेन मागता की सगळ्यांक 100% रिजल्ट लागून प्रत्येकाक मना सारके जॉब मेळोनी. आमची हीच धडपड आसता. आयज उमेद दिसता. गेल्या फावटी आमी जॉब फेअर केल्लो. पावस सकाळी संक उठलो तेन्ना भरपूर पावस मोर्जेन आमी केल्लो. भरपूर टेन्शन जालें, प्रेशर वाडलो. पूण खंय तरी देव सुद्दां जो बरें काम करता ताका साथ दिता हें देवान लास्ट टायम आमकां दाखोवन दिलें. आनी संक पावस पडलो तो अर्द्या वरान पावस बंद जालो. सगळें वेवस्थीत पार पडले आनी बरो उत्तम असो जॉब फेअर जालो. आनी HR जे लास्ट टायम जे आसले तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका आमचे टिमीक वयतना शाबासकी दिली की दीस जॉब फेअर वॉज मच बेटर देन गव्हर्मेंट ऑर्गनायज जॉब फेअर म्हणून. गोंयांत रावपाचो, आपले फॅमिलीच्या लागीं रावपाचो आनी बरी नोकरी घेवपाची. गोंयकाराच्या प्रत्येक मनशा खातीर, प्रत्येक भुरग्या खातीर आमी हो वावर असोच चालू दवरया. तुमचें सहकार्य अशेंच जर मेळ्ळें सचिन परब आनी तुजें टीम की जॉब फेअर लायफ टायम चालूच रावतलो. चालूच दवरतलो. The requirements of many companies, I could see a lot of public limited companies also participated. So it fulfills their requirements. Companies are complaining that they don't get employable youths. Youthakade तर तो उलयलो, youth म्हणटा आमकां जॉब मेळना. So do you all agree that both are struggling and both are complaining? The companies are complaining that they don't get employable youths, and youths are complaining that they are not getting the jobs. So जे unemployed youth आसा ते म्हणटा आमकां जॉब मेळना आनी कंपनी म्हणटा आमकां बरे युवक मेळना. So where exactly is the problem lies? The problem is of the mismatch. There is a huge mismatch between the industrial requirements, what the industry needs, what the company needs, and the output of the educational institutions, what the educational institution produce. सगळ्यात पहिली सुरुवातीचेर सचिन परब आणि त्याची टीम 1 लक्ष कन्सल्टन्सी ही सगळी फुल टीम आणि उपस्थित जे मदत करपी सगळे त्याचे जे शुभचिंतक असतात त्यांचे अभिनंदन करता. सेक्टरातले जो कंपनीज असतात तर त्यांना बरे टॅलेंटेड उमेदवार जाय असतात. तुम्ही शिकपाचो पहिली प्रयत्न करा. जॉब लागलो का तुम्ही आपण ट्रेनिंग घेता फॉर बेटर फ्युचर, तो हो तुम्ही विचार करा आणि तसे तुम्ही पुढे वचात आणि एकदा तुम्ही पुढे गेल्यार खिची कंपनी तुमका आपण वरून जॉब दितली. हे जॉब फेअर क्रिएट करून आमच्या भुरग्यांक बरेच हे दिला. आता इतले कंपनीज आसा, अशेंच सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना.
ताका लागून अशें आनीक एक दोन हें करपाचें आनी चान्सीस दिवपाचे आमच्या भुरग्यांक. हांव सचिन परबाचे खरेंच धन्यवाद करता मना पासून की हे इनिशिएटिव्ह घेतला म्हणून. सगळ्यात पहिले सचिन परबाचे कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, कारण मेगा जॉब फेअर जो आयज केला मांद्रेच्या लोकांक खरेंच जे आमचे यंग भुरगे आसात पळय तांकां खरेंच गरज आसा हेची. कित्याक आमी सगळ्यांक जे आदले सरकार जाले तितून मांद्रेचे चडशे गव्हर्मेंट जॉब कोण दिवंक पावले ना. तशेंच ह्या कंपनीचे थ्रू जर बरे पोस्ट आसात आनी खरेंच जर बरी कंपनी प्रोवायड करता सर्वीस जाल्यार आमी तांकां अप्रिशिएट करूंक जाय. जे कंपनी हांगा आसात पळय ते सगळ्यान बऱ्यांतले बरे कंपनी आसात आनी जॉबूय खूब आसा. हांव मागता मांद्रेच्या भुरग्यांक जे यंग जनरेशन आसा तेंच्यांनी येवन ह्या जो संदी आमकां सचिन परबान दिला पळय ताचो लाभ घेवचो. Established in 1991, and we do mainly cruise liners. We are known for that. But what most people don't know is that we also do overseas land jobs. In fact, from 1995, we have the license. I'm quite happy with what's happening inside. Many girls and boys have come in, and they are a bit wondering whether there's some test or something, but it's nothing like that. There is a place for everyone. We just have to find it and show it to them. So I myself don't know Sachin personally, but I came to know about him and I Googled him also. And it looks like he's doing a lot of stuff for the youth. And I think since youth, we are going to be alive tomorrow, I think most of us, this is the first time I've met him. And I hope he does better and better. It will benefit everyone. And that's what we're here for. Thank you for Sachin Parab organizing this job fair. Very thank you. So today I am participating in Mega Job Fair. It's organized by Mr. Sachin Parab. He is a very cooperative with all the young people, and because this is the second time he is organizing this Mega Job Fair. The last time last year we was in Morjim. There we got a very good response. Around 35-40 candidates had come for an interview. We have selected around 15-20 people. Job fair, what he has done, I think Sachin Parab is a good thing. If students get benefits or other applicants get benefit, I think it's a good thing. We have to congratulate him for taking up such fairs. But then there is the greater challenge is to see that everybody or others show his strength as far as the number of people that have been appointed. The results will be out by the end of the day. If there are a good number of placements, the camp is successful. Anyway, I wish him all the best. बरो कॉन्सेप्ट हाडला घडोवन बाब सचिनान, आनी म्हाका दिसता की आयज जे तरणाटे जे मुखार सरता तेमी राजकारणान मुखार सरोन असली गोश्टी घडोवन हाडपाची गरज आसा. आनी मेन म्हणटा ते एम्प्लॉयमेंट ही इम्पॉर्टंट गजाल. सचिन परब जी जो बहुत ही मांद्रेम के एक बहुत ही यूथ आइकॉन हैं. उन्होंने लगातार हमारे मांद्रेम विधानसभा के युवाओं के लिए वो हमेशा जॉब फेयर वो हमेशा वो लगाते रहे हैं. जैसा कि लास्ट टाइम उन्होंने करीब 1000 की संख्या में उन्होंने जॉब फेयर के द्वारा युवाओं को रोज़गार दिया. और एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है कि किस तरह से युवाओं को जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनको किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए एम्प्लॉयमेंट के थ्रू. माझे नाव मंदार घेनलेकर. हांव मांद्रेच्यान येयला आस्कोडेच्यान. एप्लाय केला युनिकॅम इंडस्ट्रीन एप्लाय केला. श्वेता प्रभू गांवकर मारगांव, कोडक बँक अँड एक लक्ष कन्सल्टन्सी एंड ऑल.
He is conducting good, like means no one gives like this, no one conducts also. He is doing a great job. He is really doing something really great. अस्मिता पावसकर पेरनेम अमेज एंटरप्राइजीसान केला, विवोन केला आनी रिलायन्सान केला, जिओ. बरें गेलां म्हटल्यार जाय थंयसर सगळे एकाच इंटरव्यू दिवपाक बीन मेळटा, बरें आहा. प्रतीक्षा तिलवे रंपलचे. हांवें अकावंटंटाक केले, फ्रंट ऑफिसाक केले, लायफ इन्शुरन्स आदित्य बिर्ला अशे खूब अशे तातूंत इंटरव्यू दिलेले. बरें जालां. सचिन परमान बरें केले हे जॉब बीन दवरून, कित्याक खूब अनएम्प्लॉयमेंट भुरगे आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट बरें जॉब मेळ्ळे जाल्यार ते बरें आपले करियर करूं शकता. हांवें हांगासर एक ऑलमोस्ट सगळे कंपनी कडेन एप्लाय केल्ले आसा. चड जे म्हाजे रिलेटेड फिल्डाचे आसा जे म्हाजे रिलेटेड ना तांकांय अप्लाय केल्ले आहा, बिकॉज ऑपॉर्च्युनिटी खंयच्यानय येवं शकता. इट टूक एन इनिशिएटीव टू क्रिएट दीस मिस्टर सचिन परब. आय एम व्हेरी थँकफूल टू हिम. एक आश्वासन हे करता की भुरग्यांनी हे आमचे सपोर्ट दिवचे आणि जॉब फेअर सचिन परबान केल्ल्या बद्दल हांव तेचे देव बरें करता आणि भुरगे आयिल्ल्या बद्दल हांव तेंचे थँक्स म्हणटा. रक्षंदा चोडणकर. मी 1 लक्ष कन्सल्टन्सीमध्ये केलं आहे, आदित्य बिर्लामध्ये केलं आहे, अजून MX एंटरप्राइजेसमध्ये केलं आहे. प्रतीक्षा मांद्रेकर मांद्राचे ग्राउंड स्टाफ. या इन सेम वेट इनोसोस ओप्स आहात मेवतले म्हणून बरें आसा. कोणाक ऑपॉर्च्युनिटी लास्ट टायम मेळोंक नासली ती आतां मेवतली. दॅट्स अ बेस्ट थिंग वॉट ही हॅड डन अँड होप फॉर द बेस्ट. Alicia Karve. I'm Mandrasun. I'm searching. I didn't apply, but I'm searching for a legal profession. Yes. So you have applied. Serial number 18 and serial number 21. Eklaksh Consultancy. Yeah, Aditya Sun Life. Yes. Hi, I'm Ms. Pallavi Gavas from Manipal Hospitals, Goa, Senior Officer HR. This is actually the second time that we are coming for job fair here, organized by Mr. Sachin Parab, and we are very thankful for him, because last time also from the CVs that we have received, we have shortlisted many people, and this time also we have got a quite good response. So we are hoping to see more and more job fairs conducted by Mr. Sachin Parab, and many more candidates coming and applying for the jobs and getting recruited and getting employed. So all the very best to Mr. Sachin and the team. Thank you. We are from Ethernet Express. We provide broadband and lease line services. Okay, this is our first time in Mandrem, and we had a good response. हम लोग निसार किचन से आए हैं, बिचौली सारवन से. आज हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, और ऐसे जो सचिन सर ने जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन किया है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा हमको. माझ्या कंपनीचें नाव श्री इन्वेस्टमेंट आसा. हांगासर खुबसो रिस्पॉन्स बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स येयल्लो आसा. असो जॉब फेअर प्रत्येक तालुकान जावचो हीच म्हाजी विनंती. My name is Pradeep Barnwal. I'm the Circle Relationship Head for the Goa. First of all, would like to thank you to Sachin Parab and Eklaksh Consultancy for arranging such a nice and wonderful job fair. As far as the response is concerned, we have got good response in this job fair, and hopefully almost we have finalized all the candidates for our company. I'm from ITM Skill Academy. We are hiring from ICICI. We are hired for candidate for ICICI Bank. ओके आज का जो जॉब फेयर हुआ उसमें कैंडिडेट तो अच्छे थे. हांव सुभानाथ बुवाजी फ्रॉम अपोलो मुनीक हेल्थ इन्शुरन्स. ह्या इव्हेंटा बद्दल सांगचें म्हटल्यार सचिन परबांचो ह्यो इव्हेंट जो स्टार्ट केला तो खरेंच बरें आसा, बिकॉज हांगासर भुरग्यांक एक बरो चान्स मेळटा वेगवेगळ्या कंपनीन एकठांय म्हणजे वेगवेगळ्या कंपनीन
इंटरव्यू दिवपाचो. Hi everyone, me Sangram Deshmukh from ITM Skills Academy and we are hiring from Kotak Mahindra Bank for position Assistant Acquisition Manager. आजचा जो जॉब फेअर आहे तो खूप छान ऑर्गनाईज केला ॲक्च्युली. म्हणजे आमचे ॲक्च्युली जे रिक्रुटर आहेत त्यांच्यासाठी ऑर्गनायझेशन खूप चांगलं होतं. जी मुलं आली होती ती ही चांगली निडी मुलं आली होती आणि क्वालिफिकेशन वाईज कम्युनिकेशन वाईज खूप चांगली मुलं आम्हाला मिळाली. साधारणपणे 10 ते 12 मुलांचं मला शॉर्टलिस्टिंग मिळालेलं आहे ह्या जॉब फेअरमधून. म्हजो जॉब फेअर केल्लो आसा सचिन परबान. सो हेच्या खातीर आमची म्हणजे कन्सल्टन्सी फर्म. सो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा बरो. बरे कॅन्डिडेट्स आयिल्ले आसा इन द सर्च ऑफ गूड जॉब. सो देर वॉज अरावंड 32 सुमार आमकां वेकन्सीज आसली. सो तातूंतली आमकां अरावंड 64 CVs आयल्या. तातूंतली 20 तरी आमकां बरी क्वॉलिटी CVs दिसता. सो तांकां आमी डेफिनेटली फीडबॅक करून तांकां जाता तितले बेगीन आमी जॉबाक लायतले. मी इन्व्हेस्टमेंट बुल्स गोवामधून बोलते आणि मी HR आहे तिकडची. माझं नाव स्वप्नीत आहे आणि हा जो जॉब फेअर सचिन सरांनी ऑर्गनाईज केला आहे तो खूपच चांगला आहे कारण त्यामुळे सगळ्यांना जॉब मिळेल. सो सचिन सरांनी जे हे जॉब फेअर ऑर्गनाईज केलं आहे मांद्रेम गावामध्ये ते खूपच चांगलं होतं आणि त्याचा रिस्पॉन्स जो आहे तो खूपच चांगला आहे. सो मी आता 20 CV जे आहेत ते शॉर्टलिस्टेड केलं आहे. सो आम्ही त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी देऊ आमच्या कंपनीमध्ये. So the initiative by Mr. Sachin has brought us to be frank, it's like a revolution in Goan field. This job fair has created lot of opportunities for people from local areas and local talukas of all over Goa. And this is our second time that we are organizing job fair. Self Darshan Nagvekar and here is my colleague Ajit Shedgavkar. We have been represented over here by Unichem Laboratories Limited. We have collected other CVs and we have already told those candidates that we'll review those CVs and find out with our concerned managers, and if any such vacancies are available, they have to come personally to attend the interview at our factory premises. सचिन सरांनी एक इनिशिएटीव घेतला लोकांक जॉब दिवपाचें. इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो आयज. तर आयज आमी हांगासर तेंच्यांनी एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली. वी आर फ्रॉम इनोसोर्स. इनोसोर्स इज अ स्टाफींग कंपनी. आमी जायते गोवान एक 40-50 कंपनी आसा आमच्यो ताका आमी स्टाफ प्रोवायड करता. हांव टेनिसन झेवियर फेर्नांडीस. हांव टाटा AI लायफ इन्शुरन्स कंपनीक रिप्रेझेंट करता आनी हो जो आयज इनिशिएटीव घेतला जॉब फेअर म्हाका दिसता एक बरो इनिशिएटीव. कित्याक आमचे गोंयचे भुरगे टॅलंटेड आसा आनी कितें आसता भुरग्यांक आनी इंडस्ट्रीक एका प्लॅटफॉर्माक हाडपाची चड गरज आसा. I'm personally thanks to the organization. Actually, it's a beautiful concept. Actually, thanks to Sachin sir, Sachin Parab, and the entire team of this organization, Eklavya Consultant. Hello, my name is Yashwant Chowgule. I have came from Bajaj Finance Limited. So this is a good event which I have launched by the Parab sir, Sachin Parab sir. So it's a good opportunity for the students as well as for our companies also. ॲक्च्युली आम्ही LICची रिप्रेझेंट करता लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आम्ही लास्ट इयर सुद्धा एप्रिलान आम्ही असे घेतलेले आणि खूपसो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां. आउट ऑफ 50 कॅन्डिडेट ॲक्च्युली तितूंतले आमकां 30 कॅन्डिडेट असे मेळ्ळे की काम करपी आनी ऑलरेडी रिक्रूट केले बी आमच्या अंडर. हांव निलेश सावंत म्हापसा LIC. हांव आतां सेकंड टायम येयला जॉब फेराक. लास्ट टायम म्हाका एक 5 एजंट गावलेले आनी ते आतां बरे काम करतात.
आनी हे आमकां सेकंड टायम हांवें आयज पयल्या खुबशे 30 जाणां आमकां ऑलरेडी रेफरल लिस्ट गावला आनी चडशे पॉझिटीव आहा. आयज हो प्रोग्राम बरो जाल्लो आहा आनी हांव सचिन परबाचे आभार व्यक्त करता की असो ताणी एक बरो कार्यक्रम घडोवन हाडलो ह्या भागान. Overall response for this job fair was good. Whatever post we have advertised, we got some candidate. We have shortlisted some candidate. अनएम्प्लॉयड भुरग्यांचो प्रश्न सोडोवपाचो, ताका लागून आमचे भुरगे ताका सदींच बरी उतरां दितले. त्याच्या खातीर एक प्रकारचे आपले बरे म्हणटात तशे आशिर्वाद दितले आनी त्याच्या फाटल्यान सदतीच आसतले. ओके, हो जो मांद्रे आयज मेगा जॉब फेअर ऑर्गनायज केलेलो आसा बाय सचिन परब, तेजो असोसिएट पार्टनर जो आसा 1 लक्ष कन्सल्टन्सी सर्विसीस, तेंचो गोवा हेड सुजीत सिंग आमच्या बरोबर आसा. सो हो जर्नी आनी कितें एडिशन जालें, वॉट आर युअर स्कोरिंग पॉयंट्स, वेर डू यू सी यू हॅव स्कोर्ड? लास्ट टायम आमकां खुबशे व्हडले कंपनीजांनी अप्रोच करूंक ना, पण लास्ट इयरचो फीडबॅक पळोवन, लास्ट इयरचो असो क्रावड पळोवन ह्या फावटी खूबच बऱ्यो कंपनीज येयल्यो. जशे आमी ओवरसीज कंपनीज हाडले. जॉन्सिया इज अ बॉम्बे बेस्ड कंपनी जे मोस्टली क्रूज लायनीक रिक्रुटमेंट्स करता, तांकां हाडले. दीस वॉज वन ऑफ द बीग अचिवमेंट. दीस टायम आमी टोटल 35 कंपनीज अप्रोच केल्ले. 35 पावले प्लस लास्ट मुमेंट एक कंपनीजू आमकां अप्रोच जाली. There were around 800 plus candidates who have registered this time. All the data are with us, and it was great success for this time. म्हजें नांव सोमनाथ पार्सेकर. हांव हे मांद्रे हायस्कुलांत शिक्षक म्हणून काम करता. सचिन परब तो म्हाजो एक खास इश्ट. सचिन गेली कांय वर्सां समाज कार्यांत सक्रीय आसा आनी ह्या पेडणे भागांत खरोखरच तो एक आघाडीचो असो समाजसेवक म्हणपाक हरकत ना. तेणें बरेचशे उपक्रम केल्ले आसात. लोकांक उपयोगी अशे उपक्रम आज पर्यंत स्वताच्या बळाचेर राबयल्ले आसात. आनी तितूंतलो एक उपक्रम म्हटल्यार ह्यो जॉब फेअर कार्यक्रम आयचो मांद्र्यांत घडटा तो खरोखरच उत्कृश्ट असो कार्यक्रम. मांद्रे मेगा जॉब फेरान आमी हांगा परत तुका मेळटा दुसऱ्या फावटी. वेलकम. थँक्यू. सो मोरजेचो मेगा जॉब फेअर तेन्ना आमी आसले. स्टुपेंडस हिट म्हणटा पळय, ब्लॉकबस्टर, बरोच रिस्पॉन्स आयिल्लो आनी तेज्या उपरांत आतां एका वर्सांचे आमी मेळटा. सो सगळ्यांत पयलीं म्हाका एक सांगा की मोरजेचो जो जॉब फेअर जाल्लो तेजो रिजल्ट कितें जालो, मागीर की रिक्रुटमेंट्स कितले जाले? सो ह्यो जो डेटा जो म्हजे कडेन अवेलेबल आसा डेटा, तो पयलीं 1 म्हयन्याचो डेटा. सो 1 म्हयन्या उपरांत खुबशे भायरूय पडटा आनी एडूय जाता. सो 1 म्हयन्यान 150 प्लस हे रिक्रुटमेंटाचे कन्फर्मेशन आमकां सगळ्या कंपनीजांनी आमी कॅल्कुलेट करून दिल्ले. आनी हे 150 जे म्हणटा ते मांद्रे मतदारसंघाक पेडणे तालुक्याचे नासले, अख्खे गोंयचे लागलेले. समाजकारणाचे ना पॉलिटिक्सान येता आनी पॉलिटिक्सान जो येता हांव ते दिवपाक येता, घेवपाक येना. हांव दिवपाक येता. म्हाजो पिंड जे आसा ते दिवपाचे. आनी गेल्या वर्सा हांवें जॉब फेअर केल्लो, तुमी सांगले प्रमाणे 4 वर्सां आसली. ते थोडे लोक जे पॉलिटिक्सांचेर दोळो धरून काम करतात तांकां तेंच्यांनी म्हाका म्हटलें सुद्दां लास्ट टायम, अरे सचिन तूं आतां कित्याक जॉब फेअर ऑर्गनायज करता, इलेक्शना पयलीं कर. पूण तांकां सगळ्यांक हांव सांगूंक सोदतां की म्हाजें जें काम आसता, म्हाजो वावर आसता, पॉलिटिकल किंवा इलेक्शन रिलेटेड नासता. म्हाजे कडेन चालू आसता आनी जे म्हाजे कडेन यथाशक्ती जे जमता ते हांव करतलो. व्हडले व्हडले शो करून लोक येता, एंटरटेनमेंट जाता, वयता, जेन्युइन फायदो जायना. सो आय फील, आय डोंट नो अबाउट अदर्स, ते तांकां दिसतालें तांकां समाधान तातूंत दिसता आसतलें. पण म्हाका समाधान कशें दिसता जे म्हाजे खरोखर आयज जॉब फेअर केलो, 10 सुद्दां भुरगे लागले जॉबाक, तो सक्सेस म्हाजो. म्हाजे सगळे पयशे वसूल. आनी ह्यो जॉब फेअर जो करता हांव कोणा कडल्यान डोनेशन घेना, कांय ना. हे सगळे म्हाजे स्वताचे पयशे. हांव कोणा कडल्यान डोनेशन घेना. जो पर्यंत आमचे भुरगीं येतलीं, जो पर्यंत कंपनीज येतल्यो, तो पर्यंत हांव जॉब फेअर चालूच दवरतलो. तूं ह्या फावटी रावतलो काय कितें, म्हणजे पक्षाचे तूं सांगता तशेंच करतलो लायक एवरी टायम? परेश बाब, आय एम व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक पर्सन. हांव सदांच पॉझिटीव चिंत्ता. दिवंक ना जाल्यार सो आय एम ऑप्टिमिस्टीक. आय नो, आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट की दीस टायम पार्टी म्हाजेर विश्वास दवरतली आनी दे वील कन्सिडर मी एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट फ्रॉम मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तर मगर आय एम ऑप्टिमिस्टीक. I mean,
आमचे आतां यूथ आमचे काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट जे गिरीश बाब चोडणकर जे आसा, ही इज व्हेरी जेन्युइन पर्सन आनी तो खरोखर काँग्रेस पार्टी खातीर वावरता किंवा वयर काडपा खातीर वावरता. तो पर्सनल इंट्रस्ट आपलो पळयना, पार्टी इंट्रस्ट पळयता. सो जेन्ना हो मनीस ह्या खुर्चेचेर आसा, आय फूल कॉन्फिडंट. तशें आमचे इतर ऑपोजिशन लिडर आहात, बाबू कवळेकर, ते अजून पर्यंत तरी तेंच्या हितून दे आर व्हेरी बीन सपोर्टीव टुवर्ड्स मी. दिगंबर आमचे एक्स CM दिगंबर कामत आसात, ते सुद्दां भरपूर म्हाका कॉपरेशन दिता. रेजिनाल्ड बाब सारको एक डायनामीक काँग्रेस MLA, ही पर्सनली केम एंड गेव मी हीज विशीज. सगळ्यांनी म्हाका बाकीच्यांनी कोण येवपाक पावना तेंच्यांनी फोन करून म्हाका विशीज दिले. सगळे पदाधिकारी आयले आनी I don't know about past, but at least I am getting, I don't know about ticket also, but I am getting moral support आणि त्यांचो एक सपोर्ट मेळटा म्हाका सगळ्यांचो. आयज सावथांतले हांगा येवपाक ह्या जॉब फेराक तांकां कितें फायदो आसलो? इतले पयशान ट्रॅव्हल करून ते हांगा येले टू बी पार्ट ऑफ दीस जॉब फेअर अँड टू विश मी एंड कॅन्डिडेट बेस्ट ऑफ लक. सो खंय तरी युथा बद्दल तांकां आपुलकी एफेक्शन म्हणून हांगा पावले ते. एक मनीस तो तांकां फोन करता, थोड्यांक आफोवन घेतले की सचिनचे थंय जॉब फेरात, थंय तुमी वचनाका, आपूण तुमकां जॉब दिता म्हणून. आपूण तुका जॉब दिता म्हणून. आतां कशें आहा न्हू, आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे पेडणे तालुक्याचेर भरपूर हुशार आहात. कोण फटींग उलयता आनी कोण खरें उलयता तें सगळें खबर आहा. तेंच्यांनी स्वता म्हाका फोन करून सांगलें अशें केलें. बट हांवें म्हटलें तुमकां जर तो कसले जॉब दिता म्हटलें, गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हटलें, पळयात मरे तर. ना हें कसलो फटींग आमकां गव्हर्मेंट जॉब दितलो. आमी येतले आनी आयले भुरगे ते. येवन गेले, आफोवन सुद्दां प्रयत्न जाल्यात. थोडे म्हणजे आडावले आसतले भुरगे, विश्वास दवरलो आसतलो एक वेळ, पण मॅक्झिमम भुरगे आमचे लोकल भागांतले आयले. आनी दीस इज वॉट आय डोंट लायक. नेगेटीव पॉलिटिक्स बरें करपाक जायना, वायट करनाका. बी पॉझिटीव. कोणाक भुरग्यांक जर कोणाक जॉब लायता, ऑफकोर्स सचिन परब सगळ्यान पयलीं तुका सॅल्यूट मारून सगळ्यान वॉट एवर तूं म्हाजो पॉलिटिकल रायवल जाव, आय वील एप्रिशिएट. जर तूं जेन्युइन जर कश्ट करून आनी आउट ऑफ वे करून जर तूं भुरग्यांक हेल्प करता, सचिन परब वील एप्रिशिएट ओपनली. ह्या तुमच्या चॅनलान सुद्दां हांव येवन केन्ना एप्रिशिएट करपाक सोदतां. दीस इज मी सचिन परब. आनी इलेक्शन जे म्हटलें, आय एम व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक पर्सन. म्हाका टिकेटीचें लागना. आय हॅव ऑलवेज म्हाजो वावर आसता तो म्हाज्या भुरग्यां खातीर आसता, म्हाज्या लोकां खातीर आसता. आनी तो वावर जो पर्यंत आय वॉन्ट टू कोट दीस, जो पर्यंत म्हजे कडेन देवान हेल्थ आनी वेल्थ दितलो, तो पर्यंत सचिन परब इरिस्पेक्टीव टू काँग्रेस टिकीट ऑर इलेक्शन ऑर वॉट एवर पॉलिटिकल सेन्स, सचिन परब वील ऑलवेज वर्क टील हीज लास्ट ब्रेथ फॉर द पीपल, फॉर माय पीपल.